कसं हे स्किमीची खंयची हॉस्पिटलां आसा तें आमकां कळपाक जाय. कारण आमी आमचे जे कोणी लोक येता आमी तांकां रिफर करपाक, कित्याक इतले सरकार पयशे मोडटा हे स्किमी DSS, जाल्यार ते बेनिफीट लोकांक जावपाक जाय. खाली 25,000 लोकांक जाला आनी पयशे खुबशे कोट्यांनी गेल्यात. ताका लागून म्हाका ती जाय, कित्याक आमकां हॉस्पिटलां जाय कळपाक जाय की आमचे हे आसा कोण वर्कर कोणी आसा लोक जे आसा ते परत धाडपाक लागून ते आमकां लिस्ट जाय. तूं जस्ट वाच. I assure the member that today itself I'll give him the list and place it on the floor of the house. खरी परिस्थिती की काही कडे कार्ड घेना की मदीं एक ट्रान्झिशन पिरियडान एक इश्यू जाल्लो जे आमी रिजॉल्व केले हॉस्पिटलाक पत्र बी धाडून. आयज आमी सद्या कितें केल्लें आसा, सद्या TPAच्या माध्यमांतल्यान आमी स्कीम चलयता. कारण आतां जो इन्शुरन्स प्रिमियम जो जाला तो चड आयिल्लो आसा, तेज्या कारणां खातीर हे जाग्यार घालपाक म्हणून आनी ह्या 3 म्हयन्याचो काळ जो आहा, ह्या 3 म्हयन्या भितर आमी ते सगळे आमी मार्गार घालपाचो आमचो प्रयत्न. It's a similar question. The Zaid case is high. Many cases are there where first the hospital accepts the card. After that, they don't entertain it. There are a lot of cases where poil card getat, and after some time, they tell the patient they card konta hai na, make them pay. कार्मनाची एक केस केली. एक धाकटे भुरगें दुयेंत जावन तेगेलो पांयो हें केला, पांयां हाड काडलां. तांकां 1 लाख सुमार देश हें केला, चार्ज केला. ही स्कीम आसतना हितू चार्ज करप सारकें ना. हांव वाटा मिनिस्टरा कडेन. स्पीकर सर, एकाच मिनटात सोंपलो. एकाच हें करता की मान्य आमदार श्री एलेक्स रेजिनाल्ड यांनी चर्चिलान जे उल्लेख केला, काही कडेन असले गोष्टी घडटा, पण आमचे नजरेक जर हाडून दिल्यार आमी तेजेर चवकशी करून वी विल रिस्पॉन्ड इमिजिएटली.